देवासाठी केस आमची तर गोंयच्या रापोणकारांच्या तर्फे हांव सांगूंक सोदतां बायणेची आमची 50 आनी 8 घरां फिशरमॅनाची जी डेमोलिशन पळय काडपाक पळय वेळची सरकारान पळय चिंतलाय आनी ती त्या घरां एकूय तर घरां तर आसता जाल्यार मोग रावची न्ही जेन्ना जर कितें वायट बरें कोण मेले वो कितें जालें वो कितें जर घडलें जाल्यार हेजो जबाबदारी गोंयचो सरकार आसतलो गोंय सीएम आसतलो आनी मिलिंद नायक आसतलो. पयलीं सतीन तेजेर नोटीस दिला आमकां ती सारकी इल्लिगल दिला. पयलीं ती घरां जो 205 मोडल्या ती न्हू ती केस डिफरन्स जातली आनी तीच नोटीस आमकां फॉरवर्ड केला उरल्या ती घरां 121 आनी तितून 58 फिशरमॅन फॅमिलीज आसा आनी ते 58 फिशरमॅन फॅमिलीज म्हणल्यार एक्चुली क्लियरली बरयला CRZ नोटिफिकेशन 2011 की पयलीं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी काडपाची आनी कितले घरां ती नोटिफाय करपाची की फिशरमॅन कोण आहा आनी कोण ना ते तेजे उपरांत हे सगळे कार्य जावपाचे. केंद्रीय शिपिंग मंत्री गडकरी अदानीची भर घालपाक म्हूण खंय न्हंयचे ड्रेजिंग आनी बेतलात नवो पोर्ट हाडूंक सोदता. बेतलात नव्या पोर्टाची गरजूच ना. गोंयचो कोस्ट लायन 105 किलोमिटरूच आसा. आमकां 2 पोर्ट नाका. ऑलरेडी ह्या पोर्टाक लागून आख्खी इंडियेक बिकॉज ऑफ पोर्ट 40% आमचो कोस्ट लायन कवर जाल्लो आहा आनी तितून पयलो डॅमेज तो फिशरमॅनाक पडला. हो नितीन गडकरी येता हिंगा कोणाक लागून? इट इज क्लियर दॅट नितीन गडकरी फकत अदानीक हे सगळे पोर्ट अदानीत घेता. कित्याक अदानीत? तुका कितें कमिशन मेळटा म्हणून? आमी गोंयकार पिशे समजना तुमी? जायतलें करपा आतां आमचो स्ट्रॉंग विरोध हो सॅटेलायट पोर्ट इन बेतूल. सायमल्टेनियसली तो आता 2 रिवर ड्रेजिंग करूंक सोदता अप टू 2.5 मिटर्स डेप्थ. हे कोणा खातीर कोता तूं? हे फिशरमॅनाक जाय, ट्रॉलरांक जाय, नाल्यार फेरी पॅसेंजरांक जाय? आमकां सद्याक पॅसेंजर फेरी आसा. वाय वी नीड टू ड्रेज दॅट रिवर? हे कोणाक लागून बेनिफीट? हे बेनिफीट फकत पोर्ट वाल्यांक. हे बेनिफीट कोणें पोर्ट टेक ओवर केलं ते अदानीक आनी कोणाक न्हू. गोंयकार आनी गोंयचो फिशरमॅन आनी गोंयचें एनवायरमेंट कवर करपाचो आयडिया रे नितीन गडकरी कडेन ना. प्रुडंटा खातीर दिशान परब.